कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। लग्न जावन कितलीशीच वर्सां जाली तरी भुरगीं जायना। ताका लागून देव देवस्पणाचो आदार घेवन उसगांव कसले वाठारांत एका जोडप्यान 5 वर्साच्या सांत चलयेचो खून केलो। बुधवारा सावन हे चली बेपत्ता आशिल्ले। ह्या वाठारांतल्या एका घराच्या CCTV कॅमेरात हे चली दुबावीत जोडप्याच्या घरा वयताना दिश्टी पडले, मात परत येता दिसून आशिल्ल्याचे पुलिशेच्या तपासात स्पश्ट जाले। उपरांत तपासा मजगती त्या 5 वर्साच्या सांत चलयेचो खून करून ताका घरा फाटल्यान मातयेत पुरल्याचे सामकार आयले। ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या मूळ महाराष्ट्राचे दुबावीत पप्पू कांबळे आणि पूजा कांबळे ह्या जोडप्याक पुलिशेन अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। जे कोण मायनर लोक मायग्रंट लोक आसा त्यांची पुलीस पुलीस आणि प्लस पंचायत आणि ते लोकल पंचायत मार्फत त्यांची व्हेरिफिकेशन जावचें अशें हांव कळकळीची विनंती करता। आज जे कृत्य जालां तें सारकें आसा काय? हे कृत्य पळय जाल्यार पळय ल्हान भुरग्याक पळय मारून उडयले ते ह्या माणुसकीच्या दृश्टीन काळम्या फसपाचो सामकें कृत्य आसा, सामकें वायट घटना जाली। आनी ल्हान भुरग्याक मारप म्हटल्यार सामकी खेदाची गोश्ट आसा। माणुसकीच्या दृश्टीन असले एका असले मर्डर करपी एका पयलीं पळय पोर्तुगीज कशें करताले म्हण की हे क्लू मेळून तांकां फाशी दिवपाची हे आसा। तशेंच करून बेगीचे बेगीन हांकां कितें तरी पनिशमेंट सामको अर्जंटली पनिशमेंट हाका दिवपाक जाय एक्युजाक। हे हांव सरकारा कडेन मागता असले बारीक भुरगे मारून उडयला पळय ताका। आमी तीच उसगांव कसल्ले हांगा आसा, जे जाग्यार 5 वर्सांची चली बेपत्ता आशिल्ली आनी पयल्या रात ती चली हांगा तेजे घरांत एक शेजारी आसा पप्पू यांच्या घरांत ती कांबळी यांच्या घरांत ती सापडली। पयल्यार तेका मारून तेंच्यांनी ते जमनीक आपल्याच घरांत पुरलेल्या सायडीन। आणि जेन्ना हेजे इन्व्हेस्टिगेशन करतना जे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करताले तेजे सायडीन एक घरांतले CCTV कॅमेरा आशिल्लो। त्या CCTV कॅमेराचेर ते चली तेंगेर वयता ते दिसता, पूण येता ते दिसना। त्या संशयाचेर पुलिसांनी आधार संशय घेत ते जेन्ना ती तपासणी केली ते घराची, तेन्ना ते घरान भितर ते पुरलेले वचून सापडलो। अशें आसा की रातभर ते पुलीस जे सोदताले तेन्ना तेंचे बरोबर तो मारलेलो एक्युजूय बी तेंचे वांगडा सोदतालो। आणि आता तेजी सगळे हांगा जो डॉक्टर हांगा आयल्लो आसा, डॉक्टर बी सगळ्यांनी येवन हांगा पंचनामो करून जी बॉडी आहा ती ताब्यान घेतलेली आसा, ती मडगांव हॉस्पिटलान हांगा धाडली आसा। तेजे पयलीं तेजी वळख शहानिशा करपा खातीर तेजे आवयकूच हांगा हाडलेली आनी एक्युजाकूय हांगा हाडलेलो आशिल्लो। गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।